दक्षिण गोंय खासदार आणि आमदार वेंजीचेर युवा बीजेपीन पणजे पुलीस स्टेशनार घाली कागाळ. आंदोलना वेळार बीजेपीच्या कार्यालयात दोघांची खंय घुसखोरी. मेणवत रॅलीनी आता मोशाल मिरवणूक काडटले. तरणाट्यांक कुसलावपी बीजेपी अध्यक्ष दामूचेर केस घालूंक जाय. म्हजेर हात घालपाची कापस्ताद ना. आमदार वेंजी हेड ऑन. गोंय विधानसभेच्या सभापती पदा खातीर गणेश गांवकारान भरलो अर्ज. 8 विरोधकांचो आमदार एल्टन. 25 सप्टेंबराक वेंचणूक. नवे जीएसटी दर लागू. लाव गिरायकां मेरेन पावता हाची खात्री करूंक कमर्शियल टॅक्साच्यो आस्थापना आउटलेट्स आनी विजिट्स. गोंय टॅक्स कमिशन रेटाचे सर्क्युलर. कर्नाटकांतले प्रशिक्षीत हत्ती दसऱ्याक बिजी. एका हत्याक धरूंक लागता 6 हत्ती. ओंकाराचे कर्नाटकाच्या अधिवासांत धरूंक दसऱ्या उपरांत मोहीम. वंतारात न्ही विश्वजीत उलयलो. सरकारान आयआयटी फाटलो खरो प्लान सांगचो. पर्रीकाराच्या मोगान हाडटा जाल्यार आतां पर्रीकार ना. सरकार लोकांच्या पोटार. विजय कोडार. एनआयटीत भायले सरकाराचेर फार. लोकांच्या पयशांतल्यान भौशीक सुवातेर राजकीय फुडाऱ्यांचे पुतळे बांदूंक बंदी. तामिळनाडूत करुणानिधीच्या पुतळ्या वेल्यान सुप्रीम कोर्टाची स्टॅलिन सरकाराचेर खरडपट्टी. 8 फावटी ऑलिंपिक भांगरा पदक जिखपी शर्यतींचो बादशाह उसेन बोल्ट 1 ऑक्टोबराक येता मुंबय. मोठे गर्देची शक्यताय. पॅरासिटामॉलाचो गुरुवार बायलेचेर परिणाम. पॅरासिटामॉल ऑटिझमाच्या दुयेंसाक कारणीभूत. ट्रम्पाचो दावो संवसारीक भलायकी संघटनेच्या आदल्या मुखेल्यान न्हयकारलो. ट्रम्प प्रशासनान H-1B विजा शुल्कांत अकस्मात वाड केल्या उपरांत शेअर मार्केटांत घसरण. सेगीत तिसरो दीस. आयटी कंपन्यांक फटको.